पणजेंतल्या सायकल ट्रॅकाचें काम फाटले सुमार 1 वर्स बंद आसा। अर्धवट केल्ले कामाची सोबा गेल्या। सगळी वाट चिखलान माखून तरणाट्यांचो पार्टी स्पॉट जावन पडला। सायकल ट्रॅक आनी सुशोभितीकरणाच्या नांवाखाला जे काम पणजेंत कोट्यांनी पयसो खर्च करून व्हड गजबजान GSIDCन केल्लें, ह्या कामाचे पयल्या टप्प्यांतलें काम पुराय जाल्लें। मात अर्धवट उरिल्ल्या कामाची दुर्दशा जाल्या। राज्य साधन सुविधा विकास महामंडळान अमृत येवजणे अंतर्गत हो प्रकल्प हातात घेतिल्लो। मात फाटलीं 2 वर्सां हें काम तशेंच अर्दकुटें आसा। कोट्यांनी रुपया खर्च करून केल्लें हें अर्धवट काम पळयतकर हें काम कसल्या हिता खातीर केलां काय पयशांच्या नाशाडे खातीर केलां हें समजप पुस्ताद जालां। कला अकादमी ते मिरामार दर्यावेळ लागसार हो सायकल ट्रॅक तशेंच सुशोभितीकरणाचो हो प्रकल्प आसा। लागीं सुमार 8.5 कोटी रुपया मोडून ह्या उदरगत प्रकल्पाक सुरवात केल्ली। मात हें काम अजून जिमखाना ते इंडोर स्टेडियम मेरेनूच पुराय जाल्लें आसा। तेवूय काम बरे रितीन पुराय जाल्लें ना। हें काम सुरू जावन 2 वर्सां पुराय जाल्लीं आसा खरी, मात अजून प्रकल्पाचें 30% सुद्दां काम पुराय जाल्लें ना। फाटले सुमार वर्स जातलें ह्या प्रकल्पाचें काम बंद आसा। कंत्राटदार आनी GSIDC मदल्या वादा खातीर हें काम फाटलो कांय तेंप बंद उरिल्लें आसा। GSIDCन खुबश्या कामांत राज्यांत सुरवात केल्या खरी, मात कितलींशींच कामां हातूंतलीं प्रत्यक्षांत अशींच अर्दवट उरिल्लीं आसा। दोन वर्सां काम सुरू आसतना GSIDC मार्फत कंत्राटदारांची बिलां वेळार फेडूंक नाशिल्ल्यान फाटले 7 ते 8 म्हयने जाले प्रकल्पाचें काम बंद आसा। जो मेरेन ही बिलां फेडप जायना तो मेरेन फुडल्या कामाक सुरवात जावची ना म्हण म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळटा। जाल्यार GSIDCचे उपाध्यक्ष म्हणटा हांगा फंडाचो इशू ना, कंत्राटदारांचो थोडो भोव इशू आसा। कॉन्ट्रॅक्टर सोडून वचूं ना, पण आतां आमचो स्कोप वाडयला आनी ताका लागून थोडेशे कॉन्ट्रॅक्टाचे इशू आशिल्ले। पेमेंट इज नॉट एन इशू। पेमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्टेट गव्हर्मेंटाचे आमकां वेळोवेळी आमकां फायनान्शियल जे पळय सँक्शन केल्ले आसा पयशे ते सगळे टायमार येता आनी ताका लागून फंड्साचो कांय प्रॉब्लम ना। देर आर सम कॉन्ट्रॅक्च्युअल इश्यूज। जे काम जालां तेवूय अर्दवट जाल्लें आसा, मात केन्ना हें पुराय काम पूर्णत्वा कडेन पावतलें हें सांगप पुस्ताद जालां। ही सुवात सद्याक पार्टी स्पॉट जावन पडल्या। हांगसर सोऱ्याच्यो बाटल्यो पडिल्ल्यो दिसता। कुंकळकारान सांगिल्ल्या प्रमाण ह्या सुवातेर सोरो बंद जावपाक खंय तरणाट्यांनी स्वताक मर्यादा घालपाक जाय। ह्यान फुडें समजवप जावचें ना। कोण नेम मोडटा तांचेर पुलीस कारवाय जातली खंय। की आमी पुलिसिंगूय चालू केलां, आमचे सेक्युरिटी थंय आसा, पूण लोकांनी थोडे स्वता आमचे स्पेशली युवकांनी थोडेशे निर्बंध घालून घेवचे पडटले। खंयची पब्लीक गोश्ट बरी जाली जाल्यार थंय वचून सोरो पिवप हें म्हाका दिसता आमी बंद करपाक जाय। आनी आमी खुबश्या जाणांक वॉर्निंगूय दिल्या, हाज्या फुडें वॉर्निंग दिवचें ना, हाज्या फुडें डायरेक्ट पुलीस कारवाय जातली। आतां SNकूय माननीय मुख्यमंत्री बील हाडटा की ड्रिंकींग इन पब्लीक प्लेसीस वील बी बॅन्ड। जस्ट आमी सिगरेट जशी बॅन केल्या तशें सोरो पिवपूय पब्लीक जाग्यार बॅन जातलें। ताका लागून हांव सगळ्यांक शिटकावणी दिता की आमी आमचेर स्वता निर्बंध घालून घेवया। खंयच्याच पब्लीक जाग्यार ज्या जाग्यार लोक येता, ज्या जाग्यार भुरगीं येता, बायलो येता, आमचे जाणटेले येता, त्या जाग्यार कशेंच सोरो हो टॉलरेट जावपाक ना। सद्याक तरी हो सायकल ट्रॅक चिखल ट्रॅक जाल्लो आसा। पणजेंत पावसांतय तुडूंब भरिल्लें चित्र स्मार्ट सिटीचें जावन पडलां। अशें आसतना पणजे स्मार्ट सिटी संकल्पना ही कितले मेरेन यशस्वी आसा हो व्हड प्रश्न आसा। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार।